रोखडीच 2027ची विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा आनी ह्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं एसटींक राजकीय आरक्षण मेळचें म्हूण एसटी फुडाऱ्यांची धांवपळ सुरू आसा। हे खातीर एसटी फुडाऱ्यांनी केंद्रीय फुडाऱ्यांची लेगीत गाठीभेटी घेतिल्ल्यो आसा आनी हाचोच पाठपुरावो करपा खातीर काल एसटी फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली आनी हो विशय जो आसा तो बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी केली। मजगतीं मुख्यमंत्र्यानूय तांकां आश्वासन दिलां की 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं एसटींक आरक्षण मेळोवन दितले अशें आश्वासन दिल्लेलें आसा। लायटीच्या स्मार्ट मिटराच्या विरोधात काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान मोर्चा काडलो। तातूंत हळदोण्याचो काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेराय सहभागी जाल्लो आनी हेर काँग्रेसचे पयलींचे कार्यकर्ते जे अमित पाटकर वांगडा आशिल्ले ते लोक त्या मोर्चान आशिल्ले। हाका लागून सगळ्यांक अशें दिसलें की तो मोर्चा जो आसा तो काँग्रेसीचो मोर्चा आसा, पूण काँग्रेसीचे प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी सांगलें की तो मोर्चा काँग्रेसीचो न्हू। तांचें म्हणणें कितें की ताचे लीड हे काँग्रेसीन करूंक ना। मोर्चा काडले ते लोक काँग्रेसीचे, ते न्हयकारनात, पूण तो मोर्चा काँग्रेसीन काडूंक नाशिल्लो। तुमकां सगळ्यांक उगडास आसतलो कांय दिसा पयलीं अमित पाटकर हांणी सांगलेलें की गिरीश चोडणकर आनी आपल्या मदीं कांय मतभेद ना। गिरीश चोडणकरान आयज मेरेन जाहीरपणे पाटकर वांगडा आपले मतभेद आसात अशेंय खंय म्हणूंक ना, पूण मोर्चा वयल्यान तो मोर्चा कोणाचो, पाटकार जेन्ना जो माजी प्रदेश अध्यक्ष आहा काँग्रेसीचो तो एक मोर्चा लीड करता आनी तो काँग्रेसीचो मोर्चा न्हू अशें जेन्ना चोडणकर म्हणटा तेन्ना दोगां मदीं कितें तरी चल्लां असो एक दुबाव येवपा सारकी गजाल निर्माण जाला, इतलें मात खरें। वेर्ना रोड वायंडींग आनी वेर्ना बायपासाचें जें काम सुरू आहा त्या खातीर बरीचशीं झाडां ही कापली वयतात आनी ती झाडां ही सेव जावं शकता अशी याचिका एक उच्च न्यायालयान सादर केल्ली। त्या उपरांत न्यायालयान एक 3 सदस्यीय समिती स्थापन केली आनी तांकां आदेश दिल्लो की जी झाडां आसात तेंची एकदां पाहणी करची आनी कितलीं झाडां सेव जावं शकता हेचो एक रिपोर्ट सादर करचो। तसो एक रिपोर्ट सद्या उच्च न्यायालयान तेंच्यांनी सादर केल्लो आसा आनी त्याच रिपोर्टान एक अशें रिकमेंडेशन आसा की गोवा सरकारा कडेन ट्री ट्रान्सलोकेट करपा खातीरचे गायडलायन्स आहे ते गायडलायन्स ना आनी ते गायडलायन्स हे करचे अशें रिकमेंडेशन दिल्या उपरांत आतां न्यायालयान सरकाराक हे गायडलायन्स तयार करपाचो एक आदेश जारी केल्लो आसा। काल RGBची प्रेस कॉन्फरन्स जाली आणि तांचे मध्ये तो वाद अजूनही जाता विरेश आणि मनोज जे 2 ग्रुपांमध्ये। तर काल तांणी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली जे 10 जाण तांणी टर्मिनेट केल्या, सस्पेंड केल्या तांकां RGच्या पार्टींतले। काल ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तांणी सांगला की ती सस्पेन्शन इनलिगल आहा म्हणून, कित्याक तांकां शोकस नोटीस दिना आसतना तांकां सस्पेन्शन केला। तर तेणी आतां 10 जाणांनी तांकां लिगली नोटीस सर्व केल्ली आसा एक्सप्लेनेशन दिवपाक तांकां कित्याक पार्टीचे काडले आनी तांकां तांची सही कित्याक तेणी घेवंक ना ती। तर ही जी झगडी आतां RGच्या मध्ये पार्टी मध्ये चलता ती आतां वाडत आसा। तर हाचो निकाल कितें जातलो, कितें RGचो फेथ आनी कितें आसा तें आमकां येता त्या इलेक्शनाचे सारकी सुटावी जातली पार्टी वो ना ती आमकां कळोवन मेळटली। राज्यात सध्या पावसान नेट धरला। फुडले सप्तकभर उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। 24 ते 30 जून मेरेन हवामान खात्यान राज्यात येल्लो अलर्ट जारी केला। फाटल्या 24 वरांत राज्यात 2.13 इंच पावसाची नोंद जाली।